पार्टी सोडूंक उपकारना. यू हॅव टू थिंक इन अ लार्जर एंगल की जी आमचे कडसून चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेवपाक जाय आनी आमी मान्य केले. यू इफ यू हॅव इनडिफरन्स वीथ समबडी यू शुडंट लीव द पार्टी. तशें म्हाका दिसता पार्टीनसून वयर सरतना आमचे होम मिनिस्टराचे आदी म्हणजे अमित भाई शाह तेंचे आदी इनडिफरन्स कोणा कडेन आसतले पूण तेणें पार्टी सोडूंक ना. तो रावलो आनी तो पार्टीचो प्रेजिडेंटूय जालो. तशें आमी चिंतपाक जाय की आमी जेन्ना 15 वर्सां पार्टीन आसले तेन्ना मातशें वयर सकला कितें जरी जालें जाल्यार पार्टी सोडप आसता. वयर सकला सदांच आसता, सगल्या कडेन आसता लायफान. तर आमचे कडसून ती जाली चूक ती आमी मान्य केले ते परतून येयले पार्टी. सर हेतून जे तुमचे कार्यकर्ते आसा तेंचो खंय तरी विश्वासघात जाता अशें तुमकां. कार्यकर्ते जे आहा हे सदांच आमकां लागसून वखता. ते जाणा आमी लोकांचे सुख दुखान आमी सदांच आसता आनी ते सदांच आमच्या वांगडा आदिसून आहा. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहा आमच्या वांगडा, काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहा आमच्या वांगडा, आरजीचे आहा, आपाचे आहा, सगळे भाशेचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा. They look at me as a person who will go beyond party lines. But today we are in Bharatiya Janata Party and strongly with the party. And even if somebody is in the other political party, आमचे आणि त्याचे जे संबंध असतात ते सतत क्लोज असतात आणि जेन्ना वोटिंगाच्या टायमार ते आमकांच मत मारतात. Even if he is a congressman, he will vote for us. Even if he is an NCP member, he will vote for Michael. So there is no problem like that. We have to go as per the party's this thing. आयज तुम्ही आपूय जाण जे काँग्रेसीन गेल्ले ते बॅक टू म्हणजे बीजेपीन येयले आनी काँग्रेस कडेन आयज विरोधक म्हणटा ते कोणूच ना. हो एक लोकशाहीचो खंय तरी खून अशें तुमकां दिसना. ना तशें ना. 3 जाण आहा आमदार, 3 जाण आहा प्लस पार्टी म्हणून आसा. सो पार्टी केन्ना काबार जायना. पार्टी सदांच आसता. आयज हे विजन आमचे प्रायम मिनिस्टरचे ऑनरेबल नरेंद्रजी मोदी प्रायम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. हीज विजन इज वॉट? विजन इज टू टेक द गव्हर्नन्स टू द डोर स्टेप. भितर बसप ना. एसी ऑफिसांनी बसून गव्हर्नन्स जायना. हे गव्हर्नन्स व्हरून डोर स्टेपा कडेन लोकांचे दिवप. त्या खातीर आयज गव्हर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा तो पंचायतींनी सगल्या कडेन भोंवता, तेंचे दूख सूख आयकता, तेंचे गाराणे आयकता आनी तो तेंकां सांगता की तुमी लोकां खातीर काम करा. स्किमी तो आपले वचून सांगता. म्हणजे तेणें जे डायलायसीस खातीर गरीब लोकां खातीर जी तेणें आपणे ओन गव्हर्नर म्हणून ती स्कीम केल्या थ्रू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, ती पासून लोकांक पावपाची स्कीम. सो कित्याक हें जाता? ती प्रायम मिनिस्टराचें विजन आहा. यू गो टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, यू गो टू द लास्ट मॅन ऑफ द पीपल, यू गो टू द पोरस्ट एंड द पुअर एंड ट्राय टू हेल्प. हें विजन घेवन आमी फुडें वचपाचें. आदीसून करून येयल्लें आहा पूण आतांय प्रायम मिनिस्टराचें विजन आमी सगळ्याच्या घराघरांनी पावयता. ओके, तुम्ही कॉन्ग्रेस केला पळय तेन्ना तुमकां कार्यकर्ते कन्फ्युजन जायना. त्यात पळय जाल्यार शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सी 2 लिडराची कन्फ्युजन जाल्या. थोडे मांद्रेकाराक घेवन भोंवता, थोडे मॅडमीक घेवन भोंवता. बीजेपी काय नाही. थोडे दीस असतात ते काय जो आमदार असता तो आमदार असता. जो शेणटा पळय ताकाय रिस्पेक्ट आहा. अशें न्हू की ताका रिस्पेक्ट ना. जो कोण शेणटा इलेक्शनाक शेणलो जर ताकाय रिस्पेक्ट आहा. ताका काडून आमी सायडीक उडयना. भारतीय जनता पार्टी अशी आहा की सगळ्यांक स्थान आहा. शेणला ताकाय स्थान आहा, जिखला ताकाय स्थान. सो आफ्टर फ्यू डेज सगळे वांगडा काम करतले. आतां आमच्या कलंगुटान आमचो कितकेच लिडर आहा. एंटनी मिनेझीस आहा, जोझफ सिक्वेर आहा. आमी सगळे वांगडा काम करप. इलेक्शन सोंपलें, हांव आमदार म्हणून परत जिखून येयलो आनी वांगडा काम करीत जाल्यार सगळ्या लोकांची कामां जाता. तशें चिंतूंक पावना की आपूण लिडर, आपूण शेणला तरी जाल्यार आपूण वांगडा काम करतना. तशें चिंतीत जाल्यार लोकांची कामां मातशी फाटीं उरता. आमी सगळ्यांनी वांगडा रावन काम करप. Now that you have joined the BJP, are you expecting any ministry in this party? No, there is no condition like that. When the party feels that they should make me minister, they will make. The party decision.
सर एक लास्ट क्वेश्चन जे आता काँग्रेसीन थोडे कोण उरल्यात त्यांचो एक आरोप असा की तुमचे जे 8 जाण आसा भितरल्या काही जाणांच्या ईडी अथवा तिच्यो रेटी पडपाच्यो आसल्यो म्हणून खंय तरी ते एका भयान ते ह्या वाटेन गेले. गोंयान अशें ईडी बिडी तसलें कांय ना. गोंयान थोडेशें कितें आसा जाल्यार इन्कम टॅक्स आसा. ईडी म्हणजे कितें? ईडी इज समथींग लायक यू हॅव कोणाचे तरी तुवें प्रॉपर्टीज म्हणजे घोटाळा केल्लो आहा म्हणजे हिंगासून पयशे भायले कंट्रीन धाडल्या वा भायले कंट्रीसून पयशे तुवें इलिगली हाडल्या और यू हॅव इमेज सो मच ऑफ वेल दॅट यू हॅव परचेज प्रॉपर्टी आउट ऑफ दॅट वेल. हिंगा सगळ्यांचे हे ओपन आहा, ओपन बुक तो. आनी आमचे एक आमदार इट इज एवरीथिंग इज रिटन ऑन द दीस ऑल आवर एफिडेविट्स. इट इज ऑनलाइन, एनीबडी कॅन चेक. सो इफ एट ऑल a businessman cannot increase his business being in politics, it is not right. खूप जण आरोप घालता म्हणजे आयकून काय अर्थ नाही. असोच आरोप विश्वजितांनी पिक्चर घातलो तो आता खंय तरी बंद जातलो. आरोप म्हणजे कितें आमचे बिझनसाचेर घातला की मायकलाचे बिझनसाचे थोडे स्ट्रक्चर कितें आहा ते इलिगल आहा हांगा ते टेम्पररी स्ट्रक्चर कितें आहा ते एक दिसान काडपाक जाता ते आनी आमी काडले आमी दवरूंक ना. इन्स्पेक्शन जालें पळय तेन्ना आमी काडले टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणजे आरोप आसता. Sir, after taking the oath of God that you will not join any other party, there is resentment from the people that you have joined. Like, it is what oath. You have somebody has to understand what oath we have taken. The oath is that we will not break from the political party when we are forming the government. गोंयच्या लोकांक जर तर आमकां 21 नंबर दिवंक ना, 20 दिवंक ना, 18 दिवंक ना, जाल्यार वोट डज नॉट दिस थिंग. वी स्ट्रॉंगली बिलीव इन गॉड. इट्स नॉट दॅट वी डोंट बिलीव इन गॉड. सगळे जाण आमी देवाक मानता, सगळे लोक मानता. पण ओथ कितें आसलो की आमी पॉलिटिकल पार्टी जी आमकां नंबर गोंयचो लोक आमकां जिखून दितलो. लायक गेल्या फावटी कितके नंबर दिले? 17. 3 आहले गोवा फॉवर्ड MG, 3 आहले इंडिपेंडंट, 3 आहले गोवा फॉवर्ड. सो तेणी फॉर्म करूंक जाय आसलो न्हू सरकार. ते फुटले थिंगा. तांकां मॅन्डेट दिवंक, आमकां मॅन्डेट दिवंक ना. मॅन्डेट आमकां दिवंक नासली लोकांनी. मॅन्डेट आमकां इकरा म्हणजे मॅन्डेट ना. फुडें आतां अशें कंप्लीट बीजेपी रुलिंगान येतले म्हणटा तुमी सगळे बीजेपी. सी इट्स नॉट अबाउट बीजेपी रुलिंगान येतली. इफ यू डू गुड वर्क, आमी जो तर जे प्रायम मिनिस्टर जे विजन आहा जे वी वील रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसायटी, देन 100% वी वील कम इन टू रुलिंग in the government. People will vote for us.